येवकार हांव जवाहर बर्वे. तुम्ही पळयतात गोवा 365. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. एका फॅमिलींतल्या एकाच मनशाक मेळटली भाजपाची तिकेट, सांगता आदलो आमदार. पूण प्रत्यक्षात भाजपाय वचपाक लागल्या घराणेशायेच्या मार्गा वयल्यान. आयज फाल्यां शिरशिरतलो पावस, पूण 11 उपरांत 2 दीस गोंय उरतलें सुकें, हवामान खात्याचो अदमास. भाजपा एका कुटुंबात फक्त एकल्याकच तिकेट दितली. वेंचणुको लागीं पावपाक लागल्या तशे भाजपाचे मुखेल फुडारी हेंच तत्व उगाळपाक लागल्यात. एका कुटुंबाक एक तिकेट आनी फॅमिली राज ह्या गजालीक घेवन भाजपा सदांच काँग्रेसीच्यो बकाछायो मारताली. मात आतां भाजपाकय त्याच गोंधळाचो सामनो करचो पडटा. अशे तरेन सांग्याचो आदलो आमदार आनी आतां भाजपाचे तिकेटीची इत्सा दवरिल्ल्या सुभाष फळदेसायान प्रतिक्रिया दिल्या. पक्षान वेळोवेळ सांगले आसा की एका फॅमिली भितर 2 तिकेटी आमी दिवचे ना. हे स्पष्टपणान आमच्या कार्यकर्त्यांच्या सगळ्या विस्तारीत बैठकीन भितर प्रत्येक वेळार डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा सतीश दोड आमचे जे संघटन मंत्री आसात हांणी वेळोवेळ क्लियर केल्ले आसा. तो प्रश्न आमच्या कार्यकर्त्यांक बिलकूल बेडसाय हें जायना, आमकां इफेक्टच करना. आमी नेटान आमी एक संघटन म्हणून मुखार वतात. हातून भितर पार्टीन जे कोणाक एक तिकेट दितात ताचे बरोबर आमी संपूर्ण रित्या झोपून भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा ताका निवडून हाडटले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फ्रेंच भास शिकिल्लो जाल्यार तुका आंतरराष्ट्रीय साहित्यांत प्रवेश मेळूं येतालो. मराठी शिक्षकान मुळाव्या पावण्यार दिल्लो सल्लो मनार घेतलेलो जाल्यार बरें जावपाचें. आयज तेची खंत भोगता. ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतवंत दामोदर मावज्यान उक्तायल्ली ही आगळी वेगळी खंत. दामोदर उर्फ भाई मावजो. जल्म 1 ऑगस्ट 1944. 77 वर्सां पिरायेचें हें भोव आयामी व्यक्तिमत्व रावता माजोड्ड्या. घर कसलें गिन्यानाची खणच म्हटल्यार जाता. निर्जीव सोबीत वस्तूंचे बदला ताच्या घरांतले आलमारीत एकामेका बरोबर उलोवपी पुस्तकांच सोयऱ्यांक येवकार दितात. भाईचें उलोवप म्होवाळ, गरज तेन्ना तो परखड जाता. भारतांत सगळ्यांत व्हड मानतात तो 57वो ज्ञानपीठ पुरस्कार भाईक ह्याच म्हयन्यांत फावो जालो. कोंकणीची वळख मळबाक तिकोवपाची तांक, पूण तितलेच नेटान पांय गोंयचे मातयेंत रोमोवन उबो रावपी भाई मावज्याचे फासके भायले परखड विचार आयकप म्हटल्यार एक व्हडली अनुभुतीच. आमकां तेन्ना मराठी शिकोवपाक कोण आशिल्लो जाणा? चंद्रकांत केरकर. चंद्रकांत केरकर म्हळ्यार सुबोध केरकराचो बापूय, जो चित्रकार आशिल्लो आनी जो महिला नूतन मराठी विद्यालयांत मराठी शिकयतालो, हेडमास्टर आशिल्लो. आनी तो पार्ट टायम सांजचो न्यू इयरा येतालो, एक थोडो वेळ येतालो आनी आमकां शिकयतालो. ताणें म्हाका एक दीस निबंद वाचून सांगलें, म्हाका आपूण हाडलो पुस्तक सगळ्यांक परतून दिलें, म्हगेलें दवरलें पेल्यान म्हाका भंय दिसलो म्हगे चुकलें काय. तेव्हा तूं मराठी कित्याक घेतलां? हांवें मराठीन जालें. हांवें मला आवडटा मराठी. तो मला पण तू शिकायला आलायस ना, मग तू मराठी येता, मग तू मराठी कितें शिकता? जे येता ते शिकप नासता, येना ते शिक. आनी ताणें म्हाका तेन्ना एडवायस केलो की फ्रेंच भाशा घे. फ्रेंच भाशा शिकल्यास तुला यू विल हॅव एन ॲक्सेस टू इंटरनॅशनल लिटरेचर. दुर्दैवान तेन्ना हांवें तितले मनार कानार घेवना, पूण आज म्हाका पश्चाताप जाता किंवा दिसता की तेन्ना हांवें आनी कितें तो विचार तसो पॉझिटिव्हली घेवपा जाय आशिल्लो. म्हाका बरीं बरीं पुस्तकां त्या काळार म्हाका वि स खांडेकर, नासी फडके, पयलीं सुरवातीक साने गुरुजी आनी मागीर हे लेखक आनी मागीर आनी कितले नवे सामके सरोजिनी बाबर अशे सारकेले जे व्हडलेशे लोकां मदीं पॉप्युलर नाशिल्ले पूण बरीं पुस्तकां बरोवपी लेखक आशिल्ले, ती पुस्तक वाचून मेळ्ळी. आनी मागीर ल्हव ल्हव म्हाका इंग्लीश साहित्या कडेन वचचें पडलें. आनी ते इंग्लिशींतल्यान साहित्य वाचपाक लागलो. वाचता वाचता मागीर बरोवपाची उर्मी ती वाचनांतल्यानच आयली अशें म्हणपाक जाय. 1983 ताका कार्मेलीन हे कादंबरे खातीर साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो. ते भायर साबार प्रतिश्ठीत पुरस्कार ताचे प्रतिभेचे बोटव्यात आसात खरे, पूण कोंकणी भास, समाजीक भान आनी समाजा कडली लागणूक भाईक व्हड करता. जो फ्लेवर साहित्यांत येवपाक जाय तो क्रिएटीव फ्लेवर तो येना. आनी ताजें कारण म्हाका मुंबय गेल्ल्यान चड कळ्ळें, म्हाका बरें कळ्ळें. कित्याक मुंबयच्या लोकांची मराठी किंवा मराठी भाशे कडेन साहित्या कडेन पळोवपाची नदर म्हाका थंय कळ्ळी. आनी थंय गेल्ले कडेन म्हाका
सुरेश काकोडकरान म्हाका एक बरें पुस्तक हाडून दिलें, कोंकणीची व्याकरणी बांदावळ शेणोय गोंयबाबाची. आनी हरशीं म्हाका व्याकरणांत म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लो, म्हाकाय खबर नाशिल्ली, पूण तें वाचता वाचता म्हाका एक रियलायजेशन, एक साक्षात्कार जाल्ले भशेन जालो की अरे कोंकणींतल्यान इतलें बरें बरोवं येता. मागीर तागे आनी पुस्तक वाचलीं आनी मागीर हांव जें बरोवपाक लागलो तें सगळें फक्त आनी फक्त कोंकणींतूच बरयलें. आनी आजूय हांव मराठीन बरयतां, इंग्लिशीन बरयतां, पूण सगळे आर्टिकल्स लेख बरयतां. पूण म्हगे कथा साहित्य जे सर्जनशील साहित्य आसा तें म्हगेलें नेसेसरिली फक्त कोंकणींतूच हांव बरयतां. आतां हें कशें मेळ्ळें तें कित्याक हांव तसो केन्ना फेमिनिजम म्हणून विचार करना किंवा बायलांचेर बरोवपाक जाय म्हणून बायलांचेर बरयना. जे समाजांत जें दिश्टी पडटा ताजेर जेन्ना म्हाका बरें दिसता तेन्नाच बरयलां. तेन्ना जर बायलांचेर अत्याचार जाता जाल्यार म्हजे दोळे मुखार जातात ते हांव पळयतां जाल्यार ताजेर बरयतलो अशें अर्थान. बायलांचेर अन्याय जाता ताजेरच बरोवपाक जाय म्हणून हांव बरयतां अशें न्ही. किंवा कार्मेलीन बरयतना अशीं कार्मेलिनां म्हणजे गांवांत म्हाका दिश्टी पडलीं आनी म्हाका अशें दिसलें की हांचेर कितें तरी नवें येवपाक जाय म्हणून तातूंतल्यान कार्मेलिनांचो मातसो अभ्यास करचो पडलो, तेंचें वातावरण समजून घेवपाक. आनी मागीर तातूंतल्यान कार्मेलिनाचो जल्म जालो. पूण कार्मेलीन बायल म्हणून कार्मेलिनाचेर बरयलें अशें न्ही. आनी तारवार वचपी समज तारवाड्याचेर बरयलें तो तारवटी मनशाच्या दादल्याचेर बरयता आसलो. पूण तशें अर्थान कोंकणींतल्यान बरयल्ली ताची गोंयचे मातयेंत भरशिल्लीं उतरां फ्रेंच, इंग्लीश, पोर्तुगेज भाशेंतय वचून अजरमर जाल्यांत. ताणें एक काळच जल्माक घातला, तरीकय काळाचो बदल स्विकारपाक जाय हे ताचे विचार, ताची नम्रताय दाखयतात. पयलीं नियतकालीक नेमाळी येतालीं, लोक ताजी वाट पळयताले. आतां मातशें कमी जालां, कित्याक आतां सॉफ्ट म्हणजे सोशल मिडियाचेर कितलेशें वाचूंक मेळटा किंवा आमकां युट्यूबाचेर किंवा अशा हाचेर आमकां वर्च्युअल वेबसायट्स आसात ताजेर आमकां हें साहित्य वाचूंक मेळटा, ई बुक्स वाचूंक मेळटात, आमकां किंडल सारके हाजेर पुस्तक वाचूंक मेळटात. हो बदल आमी स्विकारूंक जाय. आमी म्हणजे म्हजे पिळगेक आतां शक्य ना, पूण म्हजी भुरगीं जी आतां वाचपाक तांकां जर ती टी व्ही पळयता तांकां बंद करा म्हूण सांगनासतना टीव्हीचेर अमूक पळयात म्हूण सांगूंक जाय किंवा हे मोबायलाचेर धरया, किंडलाचेर. तेन्ना आमी त्या कलान घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसना की वाचन संस्कृती कमी जाली म्हणून प्रिंट वाचपाचो संवय कमी जावूं येता आनी तें जावप स्वाभावीक न्ही काळा प्रमाण. नवे पिळगेक उपदेश दिवपाचो अभिनिवेश भाईन सोडून दिला. परिपक्वतायेच्या प्रवासात तो आपसुकूच गळून पडला अशें म्हणूं येता. पूण वाचन, निरीक्षण आनी संशोधन हें साहित्यांतल्या गमकाचें त्रिकालाबाधीत सत मात तो आतांचे पिळगेक सांगता. बदलपाक जाय. हांव ल्हानाचो व्हड जालो, खंयचेच कोणालेच संदेश हांवें आयकून घेवनात आनी आयकून घेतले जाल्यार त्या कानार मनार ह्या कानार आयकल्या ह्या कानार सोडून दिल्यात. अनुभवांतल्यान इतलें सांगता, वाचन, निरीक्षण आनी रिसर्च. आतां रिसर्च करनासतना बरोवपाक सोदतात. जी अपेक्षा आसा बरें आसा. हांव सांगता ज्ञानपीठ पुरस्कारान म्हाका व्हडलो केलो ना, हांव आसतलोच आसा. ज्ञानपीठ पुरस्काराचो जर फायदो मेळटलो जाल्यार तो भुरग्यांनी घेवपाक जाय. आतां ओके कोंकणीन बरयल्यार ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळूंक शकता जाल्यार आमी आनी बरोवया अशी जर लोकां मदीं इच्छा निर्माण जाली जाल्यार ह्या ज्ञानपीठ पुरस्काराचो पुरस्कार सार्थ जालो अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 ब्युरो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पाड्ड्यां सेंट इमॅक्युलेट चर्चीन फुटसाल सर्त घडोवन हाडली. हे सर्तींत मोड्डे वाड्याच्या पाद्रींनी जबरदस्त खेळ खेळून फायनल मॅच जिखली. बुधवारा हे सर्तींतलो निमणो सामनो जालो. चर्चीच्या खेळा मैदानाचेर फेस्ता निमतान फुटसाल सर्त दवरिल्ली. दादल्याच्या 24 जाल्यार बायलांच्या 20 पंगडांनी हे सर्तींत वांटो घेतिल्लो. 9 सावन सुरू जाल्ली हे सर्तीची फायनल 8 तारखेक जाली. हे मॅचीत डायोसेशन प्रिस्ट आनी पारोडा वेटरन्स हांचे मदीं मॅच जाली जाल्यार मोड्डे वाड्याच्या पाद्रींनी जबरदस्त खेळ खेळून ही मॅच जिखली. पळयात यादगार जावन राविल्ले खीण. आयज फेस्ताच्या निमतान आमच्या पारोडा गांवांत आमी इंटर समुदाय फुटबॉल टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी हो टोर्नामेंट आमी नोवेनाच्या दिसांनी सदां दिसपट्टी वेगवेगळ्यो समुदायो हे टोर्नामेंट वांटो घेताली. न्हूच फकत चेडे पूण आमी चेडवांचो टाय ब्रेकर पासून केल्लो. उमेदीन न्हूच फकत खेळगडी पूण तांकां सपोर्ट करूंक जाय तो लोक हे आमचे खेळान वांटो घेताली आनी सगली उमेद तांची वाडयताली. आयज आमी ह्या फेस्ताच्या निमतान
आमी एक्झिबिशन मॅच केल्ली डायसिजन प्रिस्ट आनी पारोडा वेटरन्स. आनी खुशेची खबर, आमी पाद्री फकत इगोजीनूच न्हय मागणें करूंक न्हय पूण खेळा मैदानार पासून आमी जैती भोवन जावंक जाता हें आमच्या पाद्रींनी दाखयलें. आनी आमकां गोल्ड मेडल न्हय पूण विनींग ट्रॉफी पासून आमी घेतल्या. कितें भाशेन पाद्रीचें हें एक बरें हें कशें आमी जाणव आनी तेच भाशेन आयची फायनल बरे भाशेन घडोवंक जायत्या जाणांनी आदार दिला. खेरीत भाशेन आमची तरणाटी जायतीं वावुरल्यात. सगली ही जबाबदारी आपल्या खांदार घेवन बरे भाशेन तांणी केला. आमचो पाद विकार फादर जॉर्ज ताणें हो सगलो भार आपल्या खांदार घेतला. आमचो फादर जे हातून 1973 पासून प्लेयर अजून पासून बरो खेळटा. हे फिरगोशीन तो पातपूर कसो आसलो पूण आयज ताणें 3 गोल मारून आमची उर्बा आनीक वाडयल्या. खुशालकायेन आमी आयज दीस चल्ला आनी आमचो टुर्नामेंट बरो करूंक आमी सगळीं बारापूर वावुरल्या. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. 9 आणि 10 तारखेक कांय वाठारांनी पावस शिरशिरू येता. त्या उपरांत मात 11, 12 आणि 13 तारखेक मात विसव घेवपाक तो दवरण्याचेर बसतलो. फाल्यां फांतोडच्या वेळार प्रवास करप्यांक मात दाट दवाक तोंड दिवचें पडटलें. चडांत चड 35 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची आस्त आसा. फुडल्या 24 वरांत चडावत आनी उण्या तापमानात 1 डिग्री सेल्सियसाची वाड जातली. फुडल्या 3 आनी 4 दीस मात तापमान स्थिर उरतलें. फुडल्या 48 वरांत सांजवेळार तशेंच राती कडेन मळबात कुपां दिश्टी पडटली. हवामान खात्याची राज्या खातीर कितें खाशेली शिटकावणी ना. नुस्तेंमारी करपा खातीर दर्यांत बोटी सोडटल्या तारवटींकूय कितें विशेष अशी सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळयो परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.